चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. अग्नल बाब यो वेलकम वेलकम. अग्नल बाब देव बरो दीस देव. जेजू कृपान बोड दिव. यो तुजी भलायकी कशी आसा? बरी देवा कृपेन. म्हणटच आमी थारायलेल्या भशेन आजच्या ह्या कार्यावळीक सुरवात करूया. हय करूया. म्हणटच तुजी तयारी आहा? हय हांव तयार आहा. नमस्कार. आयच्या आमच्या कार्यावळीचो मानेस्त आग्नेल दे कालाता. आग्नेल कारवारो पुणे आदले ताचे बरोबरचे आनी पालकाचेर जेन्ना तो न्हेसतालो तेन्ना ताका आग्नेल दे कालाता ह्या नांवान सगोड वळखताले. म्हणटच ताचेर नदर पडना फुडें जायते ताचे बरोबरचे आसात ताणें ताका वळखलो आसतलो. ताणें तियात्रांत जायतीं नामनां मेळयल्या, आपलें जायतें बरोवप केलां, जायतीं कांतारां कंपोज केल्यांत, गायल्यांत आनी लोकां मुखार सादर केल्यांत. ताणें गोंयांत तशें परदेसांत आपले तियात्र केल्यात, लोकां बरोबर न्हेसला, लोकांक आपलें गिन्यान वांटलां. म्हणटच आग्नेल बाब तेन्ना त्या काळार ह्या तियात्रांत तूं कसो भितर सरलो? हांव भितर सरलो म्हज्या भुरगेपणां म्हाका जायत उमेद आसली आनी त्या पासत हांव मुगे भाव पिड्यार जाला तो नाचतालो ताजे बराबर हांव नाचलां. तुज्या भावाचें नांव? स्वर्गेस्त इनास कारवालो. हय. म्हणटच सुरवात तुजी खंयच्या तियात्रांत जावं कशी जाली तो तुका उगडास आसतलो? म्हाका भुरगेपणासून कंपोज करपाची शौक आसलो आनी हांव माद्रिगे कोयतान भुरगेपणा सारको भुरगेपणान पयलीं पालकाचेर चडलो. तेदो हांवें बेश्टें ल्हान एक्टींग केल्लें. मागीर हांव इस्कलांत 61-62 हांव ओन कंपोज करून हांवें कांतार म्हणलें. म्हणटच ती तुजी सुरवात. आनीक त्या उपरांत आदीं आयज जे भशेन कॉमर्शियल तियात्र जातात ते भशेन जायनासले ना. ते आमी जायती डिफिकल्टी आसताली. आमकां पयशे आसनासले. आमी स्टेज घालनासले, आड्या चिकूताले आनी वाड्याचेर आमगेले कोणें दिलें जाल्यार कितें हें तें ऑफर केलें जाल्यार आमी कोताले, ना जाल्यार जायते कश्टां पडटाले. आतां तो काळ जो आसलो त्या काळार मूज हे जायच आसले. मूज जाय आसले आनी पोड जाय आसले, दोनींची वस्तू. आनी तें फुकट कितेंय जाल्यार फुकट म्हूण हांव नांव दिवंक सोदतालो. फुकट तियात्राक नांव फुकट. कोण येताय आनी चोयताय वयताय, तूं कितें जालां कोणीच जाणा. त्या पासत हांव तें फुकटूच नांव दिवंक इतली मुखार सरलो. आनी लास्टाक दाखोवपाक एक भुरग्याक उक्ती हाडून दाखोवप तें फुकट दिसता पडटा. एक काळ आनीक त्या काळान जायते सॅक्रिफायस करचे पडले. तरी पूण मुजगांक हे फारीक करचेच पडटाले. तर कितले फारीक करताले? आसताले 500-600 रुपया आसतले तेन्ना. हांवें दिले तेन्ना. गोडे मायज आसतले जातले उगडास ना म्हाका. आतां जे भशेन तियात्र सादर करूंक येताले म्हणजे कसलेंय तरी कारण जावं फुकसांव नदरे मुखार दवरून ह्या तियात्राची कितल्या आदीं सुरवात जाताली? जाय ते 15 दीस आदीं आमी प्रॅक्टीस चालू करताले. पाट जाणटेली कोणा पोटा कोण प्रॅक्टीस येताले, थोडे प्रॅक्टीस ना येताले आनी त्या पासत डिफिकल्टी जाताली. कोण कोतलो भिरांत येताली, चड भिरांत येताली. त्या पासत ती डिफिकल्टी ती सांगूंक जायना. आतां कितें पयशे मेळटाय म्हूण कोण वचोन आपल्यागे कांतार म्हणटा. मुगे शेजारी जायते नाचताले. आमी पियेदारी कपला कडेन जायते वर्सां तियात्र केले आनी ते जालें सदां फुकट पयशांनू. आनीक तो तियात्र मातशी हेच्याक डिफिकल्टी जाताली, देव पास घातालो. तशेंच 6-7 दीस तेशी आसताली स्टेज.
ती हारी करूंक पडटाली आमकां. आतां तियात्र तुजे बरोबर तुजे सांगाती कोण कोण आसताले? म्हूण सांगाताक मिलाग्रीक, पिटर आनी आसताले ते जायते गांवचे भुरगे आसताले. नाजार, सर्गेस नाजार, तेणें 2-3 तियात्र आमकां शिकयले, तेणी बरयले. आतां तुवें तुजे स्वताचे अशे तियात्र बरोवन लोकां मुखार हाडल्यात, ते खंयच्या वर्साक? 78 आसतलो, 78, 77, 78 तेन्ना. तुज्या तियात्राचीं नांवां उगडास आसा? हय, दायें बोट हांवें फकत भुरग्यांकूच शिकयल्लो, ल्हान भुरग्यांक शिकयल्लो आनी ती सारकी नाटका भाशेन काम करतालीं मुगेली भुरगीं. मागीर तो 2-3 कडेन जालो. त्या उपरांत हांवें सूत शिकयलो, तो तेच भुरग्यांक शिकयलो, तो 2 कडेन जालो. हांवें मागीर इगर्जे दिलो, इगर्जे हांवें डॉनेट केल्लो. ते मागीर तेणी पयशे एकठांय करून एक प्रोजेक्टर घेयल्लो, 2 भुरग्यांक दिलो तो हांवें. म्हाका कांयच नाका सांगलोलें, फकत रिफ्रेशमेंट दी म्हणलो, तुमकां जाता जाल्यार, ना जाल्यार हांव दितां म्हज्या भुरग्यांक. तेन्ना जालें. आतां हे तियात्र आतां तुवें म्हटलां की दावें बोट वो तियात्र 2-3 सुवातींनी जालो. तो काळ असो आसलो की कोणूय एक तियात्र तयार करतालो आनी त्याच गांवांक जातालो, पूण हो दुसरे सुवातेर खंय जालो? नुयां जालो, इंग जालो, कालता जालो, नुयां जालो, तो 2 जाले. मागीर सूत इंग जालो, आमगे घराको जालो आनी इगर्जेको जालो. आनी तेन्ना एक तियात्र 2 सुवातींनी जावन दुसरे सुवातेर जावप म्हणल्यार एक वेगळें व्हडलें नांव आनी भिरांत. नांव तें फोरें आनी भिरांत ही व्हडली. दुसरे मनीस कितें म्हणून कितें हाडलां हें, वो आमकां स्टेज सारकी नासली, ही स्टेज सारकी ना म्हणून भुरग्यांक भिरांत येता म्हूण हांव आड्याचेर शिकयतालो. मागीर इंतुजाचेर स्टेज घातालो, इंतुजाचेर ताळपत्री घालून इंतुजाचेर करतालो. म्हणटत ह्यो जायतो दुकोळ आसलो, कारण त्या वेळार गांवांनी चडश्यो स्टेजी आसनासल्यो. ना त्यो आसनासल्यो, आनी आसतो जाल्यार आसताली, भाडें हाडूंक पडटालें, आमकां पयशे आसनासले. हांव भुरग्यांक पयशे कितको कलेक्ट करता आसलो, ते पासत ती डिफिकल्टी जाताली. कोणू कितें ऑफर करताले. तुवें तुजीं जायतीं कांतारां कंपोज केल्यात. तुवें कसलीं कांतारां कंपोज केल्यात? हांवें जायते ओपनिंग कंपोज करून दुसऱ्यांक दिले. दुसऱ्या तियात्रांनी हांव म्हूण आसलो, कांतार म्हूण आसलो. चडशें हांव कांतार म्हूण आसलो, हांव फकत दुयेरता म्हणून. आनी पयलेच पाट नाचिल्लो तेदोना हांवें क्लावन म्हणलो, सिंगुलर म्हळ्यार क्लावन म्हणलो. उपरांत हांव दुयेरता म्हणूंक लागलो, दू म्हणूंक लागलो, आनी ते कंपोज देखून हांव करूंक लागलो. ओके, म्हणटच आमचे ऑडियन्सा पासत जें तुज्या तोंडाक येता त्यो 4 वळी. गोवा नाजूक तूं 3 पागड्यांचें फूल, गोवा संवसाराच्या मापार जाला नूल, गोवा ओजनाडीक तुजी माती आनीक दूल, सुरोबाय तुजी कोणाकूय रोकडीच करता गुल, सुरोबाय गोवा शाराची केरीत व्हडत्या वालोराची, उदें तिची देव मुंद्रां सासायपूर वोजांची, तसोच फोंड्यान भितर सरशी खंयच्याय देवळान पावशी, देखोन संवतो आसतलोय ती दौलत गोंयेची, देखोन संवतो आसतलो ती दौलत गोंयेची. खरेंच हीं कांतारां त्या काळार लोकां मुखार सादर करूंक वेता आसतना आतांचे भाशेन तेन्नाय जायते रिपीट येताले. हय, रिपीट येताले. आतां भाशेन म्हणटा आतां कॉमेडी आसल्यारूच रिपीट येताय, नाजाल्यार मोरल पॉयंट आहा जाल्यार कोण रिपीट येयना. आदीं येताले आनी इतू फास्ट कॉमेडी जबरदस्त म्हूण आसले. हांवें देखून वर्सान एक ल्हान क्लावन म्हणलो,
तो थिंग म्हणलो हिंग आतां हे भाशेची कांतारां हे भाशेचे साहित्य आमी हे भाशेचे विचार लोकां मुखार हाडटाले आनीक हातूंतल्यान आमी समाज सुदरावपाचो त्या काळारूय प्रयत्न करताले. मागीर हांवें दुयेर्त म्हणून कॉमेर्स केली. मागीर दूव म्हणून कॉमेर्स केलें. दूव म्हणटो जाल्यार म्हाका तो मेळोंक जाय आसलो, म्हणजे सुर्गेस्त भाव मेळोंक जाय आसलो. दोगूय आसल्यार आमी दूव म्हणटाले. नाजाल्यार हांव ताका ओपनींग तेका दितालो, काडून तेका दितालो, तो म्हणटालो. नाजाल्यार तो बरो कंपोजर, म्हणजे सुपर कंपोजर तो. पूण आतां दुयेर्तां तूं कोणाच्या बरोबर म्हणटालो? हांव कॉमेडी क्वीन केरोबीन कारवालो तेज बारा म्हणटालो. आनी तेका पयलें मुगेलें पयलें दुयेर्त तेका तें तुका जाय जाल्यार म्हज्या म्हूण दाखोवं येता. 4 वडी हांव सांगल्यार पासून पायसोच मोना कितें येपार तुजो लोजेन तुजे जीव सुकोन वेता म्हजो. राव गो बाय बोब मारिनाका पिडार कोरिनाकाय बेजो आयली म्हणो दीस वो नांबर चुकोवन येजो. पायस कल्लाक हांव वचना भुरगे चावयताय सोंसूंक जायना म्हणटात मोडके कान आनीक दुसरें कांय ना. उगी राव तें तुका पडोंक ना तांच्या पांयच्या कुस्तार हांव फेडोंक ना. पिकार कोरिनाका म्हजो नांबर सोदतना. वा 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 वा. आग्नेल बाबा आयज तुजी पिराय कितली? म्हजी पिराय थोडीच म्हणल्यार 75. आतां तुका दिसना की आपणें आनी कितें कंपोज करचें? दिसता पूण वॅल्यू ना म्हूण हें चिंतता म्हाका. हांव कंपोज करून कितें फायदो म्हाका? हांव कांय नाचना. ना पूण तुवें कंपोज करून जरी कोण भुरगीं म्हणटात ज्या सुवातेर तुजें नांव आसतलें कंपोजर जायना? जाता पूण हांव भुरगीं शुअर आहल्यार दिवंक जाता. कोणा दितलो हांव तें चोवपाक जाय. भुरगीं शुअर आहल्यार आनी म्हाका कडेन 2-3 आहाय. 2-3 कंपोजिशनां आहाय म्हळ्यार बाजिलाचेर आहा. आमगेलो माजोडा हिरो तूं जोकी रानर तेजेर आहा. तें कोण दिन फायदो ना. गोवा माजोडाचेर फूल माजोडाचेर एक कंपोजिशन आहा. आग्नेल बाब गोंयासून तूं उपरांत परदेसांत पावलो. आतां परदेसांत पावल्या उपरांत आमकां जी कलेची कीड आसता ती आमकां वसत थंय सोतायता. जेन्ना तूं परदेसांत पावल्या उपरांत ते किडीन तुका सोतावंक ना? सोतायतालो. टायम मेळनासलो म्हाका पूण हांव जाय ती ट्राय करून वयतालो पूण टायम मेळनासलो. म्हाका भायर सरोन पयस पडटालीं ट्रान्सपोर्टाक. तूं खंयच्या कंट्रींत आसलो? हांव मास्काट आसलो. आनी थंय तियात्र जाताले? तो चड जायनासले, थोडे जाताले. आनीक हांव म्हळ्यार मार्साल रोज, लेट मार्साल रोज, तो रिको रोड, तो तेज बराबर बोयरा बराबर नाचला. आतां त्या तियात्रांचो उगडास आसा? वय हांव तो बोयरा तेंचे बराबर रिको आनी बोयरा आहाय तेदोना हांवें एक दूव म्हणलो. दूव म्हणजे एक सिंगुलर. तो म्हज्यान तुका 4 वडी सांगूंक सोदताय. उबो रावूंक पालकार उतरां येनान तोंडार सेतेंबराची 23 तारकीर दारण खबर आयली कागदार. वाचून मिडमिड्याची खबर दूख भोगली आमच्या काळजाक. ती वाचतोच कांपेरो सुटलो पयलेच पाड गोवा शाराक. 23 तारीख 7 इस्तेवां जुंयार सोकाणच्या फांत्यार सोगल्याक पडली दास. बऱ्याच कुटुंबाच्या घरान त्या निश्टुऱ्या चोरान सोक्रीमीची केली वाट. माय तश्योच दोग्यो भयणी 3 जाण भयणीचीं भुरगीं उलोवंक नकोय आसलीं भास. भुरग्यांचे चुरचुरे केले नामात उकलूंक तांचे रात
किडदूंक मधुरतांचे मास भुरग्यांचे चुरचुरे केले नामात उकलूंक तांची रात किडदूंक मधुरतांचे मास. म्हणटच ही घडणी घडली आनीक हे 6 जाणांचे खून जाले. म्हाका दिसता ह्या कांतारांतल्यान इमोशनल जावन तूं लोकां मुखार सादर करता आसतना माटवांत आसलेलो जावं हॉलांत आसलेलो लोक रडटालो. हांव पयत रडटालो जाल्यार लोकूय रडटलो. म्हणटच हें कांतार म्हणटा आसतना आतांय तुज्या दोळ्यांत तेंच दिश्टी पडटालें. हय तें काटासून देखून हांव रडोन काटालो. आनी आतां साबार वर्सांचे 81 मोरलेस 81 आज देखून म्हाका उगडास देखून आहा तें म्हाका रिटर्न ना. आग्नेल बाब एक गजाल आमकां दिश्टी पडटा जे भाशेन तूं कंपोज करता खंयचेय कांतार कंपोज करता आसतना त्या कॅरेक्टरांत भितर वचोन तातूंत रिगोन तें कांतार कंपोज केल्या उपरांत सदांच तुज्या ओंठांचेर तें सारकें खेळटा. हय हांवें कंपोज केलोली म्हाका उगडास आसता. भोव थोडी चुकलें आनी मेमोरी म्हगेली ल्हान पडल्या तेशें म्हूण चुकलें. आतां जे भाशेन आमी भासाभास केल्या तातूंत चडशें कांतारांचेरूच उलयल्यात पूण तुजे भुमिके वयर तुज्यो भुमिका कश्यो आसताल्यो हे आमच्या ऑडियन्साक. म्हजी भुमिका हांव खंयची कोतालो कसली कोतालो फकत कॉमेडी करूंक ना. हांव फेळान आशिल्लो तेदोन हांव उपकार मागोवन हांवें कॉमेडी केल्ली उपकार मागोवन. नाजाल्यार हांव पायचो रोल बाकरा रोल आदोगादा रोल पुलिशे रोल पाद्री रोल हे खंयच्याय फीट म्हाका फकत कॉमेडी करूंक ना आनी लेडीज काम करूंक ना फक्त सेव करूंक पडटा न्हू. हें म्हजें पॉयंट सांगलेलें काडचें न्हू म्हूण. आतां कार्नावालाचे खेळ तूं कोणाचे न्हेसलो. हांव पयलीं न्हेसलां हे गेले झॅफिलीप पेरेरा लेट स्वर्गेस झॅफिलीप पेरेरा तेगे न्हेसलां. मागीर गांवच्या भुरग्यांनी केल्लो तितून न्हेसलां. तेन्ना म्हाका हो म्हगे शेजारी पिटर तो आसतालो म्हजे बराबर. आनी मागीर उपरांत हांव पारोडा नाचलां. आतां म्हगे भावान हरशीं गेल्लो तेन्ना हांव नाचोंक ना. आमच्या मदें आग्नेल दे कालाता गांवान कालाता मचोर्डाचो कालाता रावता आनी कालाताचें नांव ताणें वयर काडपाचो प्रयत्न केला. म्हणटच तुका हे सगळे गूण कोणा लागच्यान मेवले अशें तुका दिसता. कांतार म्हळ्यार म्हजे सगळे खानदानांतूच आहा. कांतार म्हगेलो व्हड भाव हांव 2 वर्सां आसतना 2-3 वर्सां आसतना तो कंपोजींग कांतर म्हूण तो आफ्रिकेक गेल्लो. उपरांत म्हगे तिसरो भाव स्वर्गेस सिनास तो कंपोज करतालो. उपरांत तेज्या व्हडलो तो सुपर सिंगर आंद्रू कारवालो तो हेर सगळे मुगेले आमी आख्खें मुगे भयण देव सिंगर आहा फकत म्हजो पाय सिंगर न्हू. माय सुपर सिंगर. मायचें नांव कारोलिना कारवालो. ती लागून आमकां सगल्यांक हें देणें येयलां देवा गेलें. आयज देखून नॅचरल कांतार कोताय आमी कोण इंस्ट्रुमेंट कोण शिकोंक ना तरूय हांव आर्गन दितां ती लागून हांव कांतार जाण जाला. आनी तुका जाय ते भाशेन कांतार हांव म्हणटा पूण लोकां सोबेर न्हू हांव कोणाक सांगूंक न्हू. तुजे जे गूण आसात ते तुवें कितले भुरग्यांक दिले अशें दिसता. मुगेलीं स्टुडंट्स जायतीं गेलीं जायतीं म्हणल्यार पयलें मुगेलो स्टुडंट डॉमिनीक कारवालो आनी तो आयज देखून मुगे ट्रेडिशन तेणें सांबाळूंक ना तेन्ना. दुसरी म्हणल्यार कॉमेडी क्वीन केरोबीन तें आयज देखून तें चलता. हेर आनी जायते मनीस जायन गेले आनी थोडे मेले मुगेले बरे भुरगीं मेले भुरगीं आसता मेले.
तेंच उगडास कोता हांव सदां उगडास कोता तेणें मुगे बरो रोल केले आनी म्हाका नांव मेळ्ळें. आतां तुजो जो वावर आसा तो सरकारान केन्ना नोंद करून घेतलो? 125 वर्सांक तेणी सेलेब्रेशन केलें तेन्ना म्हाका आपयलो. आनीक केन्ना केन्ना? आनी मागीर गावरस सामना तितून एक प्रायज मेळ्ळो म्हाका, हें प्रायज दवरलो तेणी. आनी आतां लायफ कॉन्ट्रिब्युशनांत म्हाका 2020 जानेवारी 2 लायफ कॉन्ट्रिब्युशन दिला. लायफ टायम कॉन्ट्रिब्युशन एवॉर्ड. लायफ टायम कॉन्ट्रिब्युशन एवॉर्ड. म्हणजे खरें म्हणल्यार जायत्या आदीं हें थोडें भोव जाग्यार पडोंक जाय अशें आसलें, पूण कोणें कोणाची खबर करूंक ना. ना, हें कित्याक लागून जावंक शकता अशें तुका दिसता? कित्याक आयज आमच्या मुखार तियात्र एकेडमी आसा. तियात्र एकेडमीन जे सुवातेर आमचे कलाकार आसले आसात हांची नोंद करूंक जाय अशी तुका दिसना? करूंक जाय, पूण हांवें तुका तें सांगलां, कोणा पुश ना, कोणाचो सपोर्ट ना जाल्यार कांय जायना. तूं आतां उपकार करून म्हाका मेळो येयलो, म्हजी खबर घेयली, दुसऱ्यान कोणें घेयली ना न्हू, ना कोणें घेवंक ना. त्या पासत हाटी व्हरपा रिजन आसताय जायतीं. कोणें तूं आतलायलें जाल्यार मुखार सर, तूं ना जाल्यार थिंगा चलो. म्हणजे इंग्लीश भाशेन गॉडफादर. वय गॉडफादर तर ना जाल्यार कांय जायना. इंग्लीश भाशेन गॉडफादर. तुका आनी कोणाच्या बरोबर नाचपाचो योग मेवला? इनी म्हाका तूं वळखता हांव नको, सर्गेस्त आगोस्तीन कारवालो बरो म्हज्या भुरगीपणान बरो क्रुनर, तेजे बाराबर नाचलां हांव. दोन नाचलां, रस्त्या वयलो पूत आनी बेबद्यांची सिमितेर, तेजे बाराबर हांवें रोल केला. मागीर तेणें म्हाका हात दिला आनी सांगिल्लें, आपूण केन्ना नोक म्हण असो मनीस गांवांनी आहाय म्हण, इतू बरो रोल करपाचे मनीस आहाय म्हण आपूण नोक म्हण. हांव कुडतोरी नाचलां तेजे बाराबर, कांसाळी नाचलां, 3 कडेन नाचलां हांव. म्हाका तें नांव खूब आवडलें, बेबद्यांची सिमितीर. तें प्लेटोन फारियान बरयल्लें तो कांसाळेचो, तेगेल्यान 2-3 नाचलां हांव. आयज आमच्या मदें जायते पालकाचेर न्हेसतात. आतां पॅन्डेमिकाक लागून थोडो भोव दुखोळ आयला, तरी आसतना जे नवे भुरगे पालकाचेर येतात तांकां तुजो संदेश कितें? म्हगे संदेश म्हणल्यार पालकाचेर बरे भाशेन मोरल दवरून रोल करचो एक. आनी आपूण बरें केलें एश म्हूण तुका आत्मालो, बरें केलें तें एश म्हणून जाल्यार रोखडें बुजो वयर काडटाय, रोखडें बुजो वयर काडटाय आनी दुसरी पाटी म्हाका व्हरों यो म्हणटाय. आमी हें शिंकल्याय पयलें आमच्या भुरगेपणान की आवय बरी केली ती हांव ह्या वर्सा म्हाका व्हरों यो, दुसऱ्या वर्सा तेका हाडूंक वयच्याचो, कित्याक तो ना जाल्यार ती आतां जायना एश म्हूण. इतलें मनान दवरून कितें म्हणटा गोर मनान दवरीत जाल्यार तूं मुखार पावना. इतलें मुगे सांगोवपा आसता भुरग्यांक. तूं कितेंय कर, जाता तितलो त्रास घे, इस्फोर्स कर, तेन्ना तूं सक्सेस जातलो. खरेंच आग्नेल बाब, तुज्या उतरांतल्यान जायतें कितें मेवता. जे भाशेन एक संदेश की जितलो मनीस खालतो रावता तितलो तो वयर पावता. प्रमाणीकपणान ह्या तियात्रांचो भार आपल्या भुजांचेर खेळयलो जावं घेतलो जाल्यार फुडली वाट तुका सोंपी जाता. आनीक ह्याच हावेसान, ह्याच भावार्थान, ह्याच विस्वासान दर एका कलाकारान जर मुखार गेलो जाल्यार सगळें बरें जावंक शकता. आनीक होच संदेश आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. आग्नेल बाब, तुवें खूब मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान. थोडे भोव तुजे विचार आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायेकतान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तर बाब, म्हज्या काळजाची खोलायेकतान हांव प्रुडंट मिडियाक चड आभार मानता
आनी तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तुवें तुजो मोलादीक टायम म्हाका दिलो आनी म्हजो उगडास करून तुवें केलें म्हण देव बरें करूं इतलेंच म्हाका आहा आनी कांय ना. खरेंच आमी आग्नेल बाबाक अशीच संवसारांतली उरल्यांत ती वाट बरे भाशेन चलोवंक ताका देवान बरी भलायकी दिवन जाता जाल्यार ताज्या पेनांतल्यान नवें कंपोजिशन भायर सरो आनीक ताच्या कांतारांची रूच जी ताज्या काळजान आसा ती दुसऱ्यांच्या तोंडांतल्यान लोकां मेरेन पावो हीच आस बाळगिता आनीक दर एका कलाकारान खालतो जावन आग्नेलाची देख घेवची आनीक ह्या पालकाची वाट चलची इतलेंच म्हणटा. आनीक आग्नेल कालवारो सांगाताक आयची ही माणकामोतें कार्यावळ हांव सांगात सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.